क्रुशा खायसून तोच म्हाका दितोल्या हांव येता देवाशी विश्वास दवरून हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतानो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाचो 7व्या दिसाचो उगडास करून हो म्हयन्याचो उगडास कसो देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती भुजवण देवान दिवंक आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव मास्करेनस आनी एर्मिना गॉयस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकांय सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेनंत नुनीस, पपेचल कुलासो आनी लॉयड पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जोणेकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत, आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा पासत तांणी गोंयांक बरे पडटा तसले निर्णय घेवंक आनी आपली पिशेपणां सोडूंक खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयान शांती आसूंक मागुया. जो भेदभावाचो आनी धर्मभेदाचो उजो घालपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा तो पालोवंक आमी मागुया. आनी सगळ्यांचेर आमचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हणून आमची जोणेकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. जो म्हजे सोवे रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. आमी दर दिसाक ह्याच जेजू सोवे रिगून रावूंक आमकां सुबाम फळां ह्या संवसारान आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक जेजू आमकां उलो मारता. आमच्या जिवितांनी सुबाम फळां दिवंक आमी प्रयत्न करूंक ह्या मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांचांक वार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळसांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोनवाडायेन परतून दिताय. ओन बावाटपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयलें. तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कदींच तूं आमकां निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. ताणें जेजू जाल्याक वचून हे तोट्या विशीं धर्मदुतांक आनी जाणट्या कडेन भासाभास करून म्हूण थारायलें. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवाक तान कांय मनीस येवन बावाट अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोल्या चाली पोरमोने तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारोन जोडून शकनात. हे विशीं हे मनशा कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पबी सभेंतल्या थोड्या जाणट्यांनी
जेरुजाल्याक वचून हे तोट्या विशीं 2 दुतांक आनीक जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पबीत सभेन तांकां पाठयलोलो आनी फेनिसेंतल्या आनी सामारियांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते ती सांगीत गेली आनी ही खबर सगल्या भावा भयणांनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ती जेरुजाल्याक पावली तेन्ना पबीत सभेन 2 दुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासाक आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फेरिजांवाच्या पंगडांतल्यान कांय भावार्थ्यांनी अशें आडखोल हाडली. ताची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची सुनोत समृत तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करून 2 दूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर हे जाबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्याक. तुज्या दारवट्याचेर आमचें पावलां. तुज्या भितर रिगली आमचे पांय. जाबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावलेचे अशें बांदून काडले आमचे जेरुजालेम. थंयसर कुलाम चोडून येतात. सर्वेस्पराचे कुलाम ते. जाबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मानांतल्यान मोसंबेचो सोदरो दाविदाच्या घराण्याचो सोदरो. जाबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबा फळां दिता. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सोवे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें उदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रावती जाल्यार तुमकां जाय ते मागात
आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची महिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावता तो सुबाम फळां दिता. बाबा भयणीनो, आदल्या इस्रायल पोरचे मदें आमी जाणा दाख हो मोडो जो आसलो तातूंत ते खूब आपले जायत्यो ओपारी जेजू तांकां सांगो. पूण दाकाचो मोडो तांचे मदें आसप म्हणल्यार एक व्हड ग्रेस्त वस्त कशी. कित्याक जायते इस्रायलाच्या घराण्या मदें दाखवेल ते लायताले आनी तांचे सोबे ही ग्रेसकाय कशी तांची आसली. जशी आमच्या गोंयांत जांचे कडेन आंबे आसात, जांचे सोबे पणस आसात, जांचे सोबे माड आसात, आमी म्हणटा ती भाटकारां. कित्याक जे पाडटात ताचे उद्देशीन ते आपले दिसवडो चलयतात, आपले घरदार चलयतात. ते भाशेन इस्रायल पोरसां हो दाकाचो मोडो दाखवेल लायताली आनी तातूंत आपले जिवाचे जावं आपल्या फामिलीचे उदार पोसण ती करताली. आनी हाका लागून इसायस प्रवादी आपल्या बरोवपान म्हणटा की इस्रायल जावन आसा देवाच्या दाक मोड्याचो दोडो. म्हणजे इट इज द विनयार्ड ऑफ द लॉर्ड. म्हणटकूच देवाचो मोडो जाल्यार जेरेमियास आपल्या बरोवपान म्हणटा तो जावन आसा देवाचो खरो इस्रायल पोरसा जावन आसा. इस्रायल जावन आसा देवाची महिमा. कसली महिमा? दाकाची महिमा. आनी ह्या मोड्याक लागून दोन दिसाक देव इस्रायल पोरजेक आपलो मोग ओत्ता आनी आपल्या तो सदांच लागीं दवरता. पूण जेन्ना इस्रायल पोरसां देवा सोशिल्ली पयस वचूंक लागली, देवा सोशिल्ली ती लागीं नासली, देवाच्या संबंदान ती जिवंक विसरली, तेन्ना ते ताका एकदमूच किकोन करतात आनी म्हणटात तुमी देवा सोशिल्ली पयस गेल्यान आतां तुमचे फांटे बेंडूंक जाय. तेची सुगडास करून म्हणटा जो म्हजे सोबे रिगून रावता तो उदीक फळां दिता. जो म्हजें उतर आयकता, सांबाळटा, पाळटा तो सुबाम फळां दिता. आनी भाव भयणो, हेंच आमी जाणो एका झाडाक तर बेंदूल लागत जाल्यार आमी त्या झाडाचो रूख किरीत भाशेन तो रूख सुकोत वेता आनी आमचो प्रयत्न आसता तें बेंदूल काडपाचें. आमी जायते फावटी मनशाक लायता आनी तें बेंदूल काडूंक लायता. पूण जरी तर आमी बेपरवा करीत जाल्यार ह्या झाडाच्या रुखाचो तो फांटो बाबा भयणो सुकोत वेता आनी जेन्ना सुकता तेन्ना तो फळां दिवंक पावना. आमी तो कातरून उडयता. आनी जेसूच हेंच आयज आमकां सांगता, जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावता तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विदेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोबे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. म्हणटच दर दिसाक आमच्या जिवितांत तो स्फूर्ती आमकां जाय. उदीक आमी सुफोड जावंक जाय, जिवाड आमी जावंक जाय जाल्यार आमी ह्याच जेजू सोबे रिगून रावंक गरज. ताचें उतर दर दिसाक आमी वाचता तेन्ना तें आमच्या जिवितांत नियाडून ताचे वयर उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण आमकां येतलें, कितें आमी वायट आसा तें सोडून दिवचें, कितें आमी उदीक आमच्या जिवितांत निसणटणाक आमकां व्हरता तें आमी सोडून दिवचें, हें गरजेचें. बाबा भयणीनो, आज जेसो आमकां बोपार सांगता तेन्ना सरळ उतरांनी आमकां सांगता, जरी तर आमी देवा सुशी रिगून रावले जाल्यार आमी फळां दितलीं, देवा सुशिल्ले आमी पयस गेलीं जाल्यार आमी सुकलेल्या फांट्या सारकीं जातलीं, आमी एक सुकलेलें झाड कशें. म्हणटकूच आमी तर एक दाखवेल जाली जाल्यार आमी ती दाखवेल फळां दिता तसली दाखवेल जातली, नाजाल्यार फळां दिना तसली दाखवेल जातली. आमी विचून काडूंक जाय आमच्या जिवितांत कितें आमकां जाय. खरेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवा सोबे देवाक मानता ते भाशेन रिगून रावलेल्या आनी सुबाम फळां दिलेली आमकां जाय, वो आमी अशीच बेपरवा करून आमचें जिवीत निसणटणाक पावोन आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक वादळ मोड हाडून आमी सगळे निसणटणाक पावता तसलें जिवीत जिवंक वावुरता जाल्यार आमकां विचार करुया. आज जेसू म्हणटा कांय बरीं उतरां,
असले फाटे आमी जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी लासतात. कुडीक आमचे जिविताचे निसणटणाक आमी जबाबदारी बेजबाबदारी जावन आमी देवा सुशिले पयस वचूंक आमकां जाय ते सोयीक मेळटात. असले आमी करचें न्हय. उदीक आनी उदीक देवाचें उतर आयकुया. उदीक आनी उदीक देव आमकां आपल्या सवे रिगून रावता, आमकां जायते सवलती दिता, सोयीक दिता आनी साक्रामेंता वरवीं जायती कृपा आमकां दिता. हांचो आमी उपयोग करुया. आमच्या जिविताक ते फायद्याक पडटा तेन्ना त्या जेजू सवे रिगून रावन सुबाम फळां दिवंक आनी अशें आमी जेजूचे शीच म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक आनी बापाची महिमा उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत हाडूंक वारूंक आमकां सगल्यांक हे मिसान 2 दिसाक कृपा आनी बोड मागून घेवया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C26, पेज नंबर 39, C26. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास परबीच्या समोरमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनू शिवोवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योग तुका दिसान दीस भेटूं. आमच्या अस्कोत सैमांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमची खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बरी जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे स दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय. उंचगी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसून मेरच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात. Bavartaco gut porgotuya Jesu melo Jesu जीवन सदा Jesu nowianie tolo, Jesu melo, Jesu żywon sala, Jesu nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडा आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक भोव करून कायतांनी आमच्या बाबाक तुजी काकलूत फावो कर म्हूण आमी मागता. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सामकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बुशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसके आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलीत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजो की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाच्या दिसकांची खुशी फरमाय तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Gesù da me avivate, lasciaci amici vi. Gesù da me avivate, lasciaci amici vi. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कुडान रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचे मागणें आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजें दवरता
सगलो म्हजो विस्वास सगळो म्हजो विस्वास एकाकुतीचे माये एकाकृतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे सुरे कोर मोशे हांव आयकता हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचरलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बरवंशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर सातूर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी बोरवासो म्हजो बरवंसो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे उगोड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्याक दुर्बळ पातक्याक जो येता सयता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनाचो चाकोन कशी चाकोर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वसांवाची सर्वसांची कोटा कोटा जायते पावटी आदी जायते पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली पडलो कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणो तुजे मसोती मसतीन हांव सोयत हांव पडटली सयत वतलो हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितली मसत म्हूण दितली जोर हांवें सर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयेन पूण भियेता भियेता पातकाचे ताळणे पातक्यांच्या ताळण्यान तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागो म्हूण नासयत आनी इबाडीत म्हूण बारीक म्हूण म्हजो आत्मो मसत ओ तोर म्हूण वर्तता उपकार तुका उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता तातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं उदीक करून उदी करून एमकोणाच्या कोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सप्तेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणून तुका म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा म्हज्या देवा आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये ज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू बागेन तिमरे देवाची माये आपल्या ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या बुडार शाश्वत आदाराचे माये ज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू बागेन तिमरे देवाची माये आपल्या ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या शाश्वत आदाराचे माये ज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू बागेन मरे देवाची माये आपल्या ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या बुडार भाग्यंती मारिये बागेन तिमरे आदारती आदादी ओदृष्टा उदृष्टा सांपडलेल्या सांपडलेल्यांक मजतकोर मजत कर अस्कोत काळजांच्या माग माग पोचे पासून अवकोर पावको तुझो आदार आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात मागता तुझो सासनाचो शासनाचो आलाशिरो आलाशिरा तुका केले आमचो आसरो ही सायबणी आदार दिनार करसांत आनी दुखी रातू ह्या समय जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फाव जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूं सदां काळ फोड तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमी हे वेळार थोडो वेळ उगी रावन जी कोण पिडेस्त आसा ताचे खातीर मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें सर्ग आनी सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय
तुझेशी पावय सुमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सुम्या देवाया तुझ्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नदवंत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मोरेचे ती निवारूंक ह्या काळाचे कोंतीतले आनी बगूंक पावस आसनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी रासवट करता सासणाचे आसना आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाची पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू आमेन आज सांजे आमच्या कुम्याव घेतलेल्या आवय बापायक 4 वरांचेर कुमसारां आसतलीं शेवटाक गीत घेवया T29 पेज नंबर 216 T29 Marie, सदां सदा तुजो सांशिवो ह्या मागण्याचो उदार तुका केल्या देखून आदार आसरो भाग्याचो सदांच Zaitona shiro, Dimae amka tuzo, Sodat Zaitona shiro, Dimae amka tuzo, Valdekan turio tosuta, Konobi ravunoso, Oscol tuci borghiami, Mae magnawana tuzo, Sodat Zaitona shiro, Dimae amka tuzo, Sodat Zaitona shiro, Dimae amka tuzo. Moja dewa cargão de tolo, taje não soda sua controlo. Moja dewa cargão de tolo, taje deni que nas visor soda. तो बुक्षिता सोगली तुझी पातळ